नमस्कार. आर्डिक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां माये मोगाचो येवकार. नदर मारुया म्हत्वाच्या घडणुकांचेर. नव्यान नेमिल्ले गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय बुधवारा गोंयांत दाखल जाले. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, सभापती राजेश पाटणेकार आनी विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत हांच्यांनी तांकां येवकार दिलो. ब्रेस्तारा ते गोंयचे राज्यपाल म्हूण सोपूत घेतले. गोंयांत आम आदमी पक्षाचो सरकार आयल्यार प्रत्येक गोंयकाराक 300 युनिट वीज फुकट मेळटली. आदली बिलां माफ करतले, 24 वरां विजेची पुरवण करतले आनी शेतकाऱ्यांक फुकट वीज दितले म्हूण दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्यांनी गोंयकारांक गॅरंटी दिल्या. टॅक्सी संघटनेचो फुडारी चेतन कामत हांणी आम आदमी पक्षांत प्रवेश घेतलो. आप टॅक्सीवाल्यांचो प्रस्न सोडयतले म्हूण विश्वास कामत हांणी उक्तायला. दिल्लीच्या मुखेलमंत्र्यान दिल्लीत लक्ष दवरचें. गोंयांत लक्ष घालपाक मुखेलमंत्री दोतोर सावंत समर्थ आसा म्हूण भाजपाचो उर्फान मुल्ला उलयला. फाटले 3 दीस सतत पडपी पावसांत राज्यांत सगळे कडेन उदक भरलां. जनजीवन विस्कळीत जालां. शेतां भाटांची नाशाडी जाल्या. मजगतीं बुधवारा राजधानी पणजेंत वुडलँड शोरुमा लागसारची आदली इमारत कोसळ्ळी. सुदैवान घडणुकेन मनीसहानी जाल्ली ना. उपमुखेलमंत्री बाबू कवळेकार, पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांचो भाजपाच्या कोर टीमीत आस्पाव केला. मांद्र्यांत 2.40 किलोग्राम गांजा जप्त केला. इब्राहीम शेख आनी अरमान दास ह्या दोगांक अटक केल्या. नवो चेहरो म्हत्वाचो न्हय, कमळ निशाणी ही म्हत्वाची. ताका लागून येवपी 2022च्या वेंचणुकेंत मडगांवांत नवो चेहरो कोणाचो हाचेर लक्ष दिवचे परस दिगंबर कामतीचो पराभव कसो करप हाचेर लक्ष दिवपाक जाय म्हूण भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट टानावडे उलयला. मोगोचे फुडारी सुदीन ढवळीकर आनी दीपक ढवळीकरान दिल्लीचे मुखेलमंत्री गोंय दौऱ्यार आसतना तांची भेट घेतली. मात ही फक्त भेट आशिल्ली. हातूंत युती संदर्भात कसलीच चर्चा जाल्ली ना म्हूण दिल्लीचे मुखेलमंत्री केजरीवाल हांच्यांनी स्पश्ट केलां. तरींतल्यान आर्डिक्स गोवाचे अपडेट खबराचित्र हांगा सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आर्डिक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटेस्ट व्हिडिओ खातीर आर्डिक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. पळयत रावात आर्डिक्स गोवा. देव बरें करूं.